काल सर बीजेपीच्या प्रेसिडेंटान दामू नायकान स्टेटमेंट दिल्लो आपल्या बायटान की आम आदमी पार्टी जी आहा ती गजाली ट्विस्ट करपा खातीर चड हुशार आसा. तेंचेर सर तुमचें कितें म्हणणें? म्हाका हेजेर चड उलोवप कशें दिसना, कित्याक म्हाका अशें दिसता काल जे आमी एक प्रेस घेतली आनी त्या प्रेसान आमी सांगले की जर हेंचे कडेन 4 लाख लोक आसा जाल्यार हेंकां इम्पोर्ट कित्याक करचें पडटा, हेंकां साधे 12 कॅबिनेट मिनिस्टरूय तेंच्या 4 लाखांतले मेळना. हो प्रश्न म्हाका रेज काल आमी केल्लो. म्हाका दिसता तो खंय तरी सारको मनाक लागलो कसो दिसता आमकां. आनी आमी जी काल प्रेस घेतलेली पळय ती काही ट्विस्ट करपा खातीर नाल्यार खंयची कसल्याच गजालीन ट्विस्टिंग कांय नासले भितर. ती सिंपल आसलें. हांव खूब सविस्तरेन सांगता तुमकां की एक सिंपल आसली ती कितें तेंच्यांनी एक पोस्ट केल्लो. त्या पोस्टान सांगलें की आमचे कडेन 4 लाख लोक आसा गोंयभर आनी इंडियाभर तेंचे कडेन 10 कितले तरी करोड लोक आसा म्हणून ते सांगताले. आनी तेंचे लास्ट लायन आसली पळय तितून तेंच्यांनी म्हटलेलें की थिंक ट्वायस. परत कितें करतना तुमी 2दा चिंता. हे म्हाका तरी सांगपाची गरज ना की हितून कितें ट्विस्टिंगाची गरज आसा, कित्याक प्रत्येक गोंयकारा जर हो तर कमेंट वाचत आनी तेजें कोंकणीन ट्रान्सलेशन करत जाल्यार तो प्रत्येक मनशाक रागूच येतलो. आनी तो प्रत्येक मनीस असोच घेतलो की ही बीजेपीन प्रत्येक गोंयकाराक दिल्ली धमकी. आतां हांव सगळ्या गोंयकारांक कित्याक म्हणटा जाल्यार सिंपल. त्या दीस जो प्रोटेस्ट जालो तो प्रोटेस्ट खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन आपोवंक नसलो, जाल्यार खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो तो प्रोटेस्ट न्हू. तो प्रोटेस्ट आसलो एका इश्यू खातीर जो रामा काणकोणकराचेर अटॅक जालो, ब्रुटल अटॅक डे लायट इन द कॅपिटल सिटीन जो जाल्लो तेजेर आपयल्लो एक प्रोटेस्ट. सगळ्यो पार्टी आहल्यो, सगळे एक्टिव्हिस्ट आहले, सगळे गोंयकार जावन थंय येयल्ले. तेका जर तेजेर तर तो म्हणटा की बाबा फुडले फावट येतना चिता, 2दा चिता जाल्यार तो गोंयकारांक दिल्ली धमकी. हेच्या हितून कांयच ट्विस्ट करपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. आनी दामू नायकान परत एकदां चिंतचें की बाबा तेंच्या ऑफिशियल हँडलान तेणी धमकी दिल्या. ती ट्विस्ट आमी कशी केल्या ती तुमी पळोवची की तुवें खरेंच पळोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. तेजेर एड करता हांव. तेणी त्याच बायटान अशें म्हटलें की आमी खंय प्रोटेस्ट करता तेन्ना सगळें सारकें करता, आमी केन्नाच कोणाच्या दारार वचूंक ना, कोणाच्या घरान वचूंक ना, अशें खूब कितें नाका जाल्ले त्यो गजाली उलयला. आनी तेणी तो धमके वयरसून टॉपीक डायवर्ट केलो. म्हाका कसोच तो धमके वयरसून टॉपीक डायवर्ट करपाचो ना, कित्याक बीजेपीन धमकी दिल्या. खंयच्याय गोंयकाराक तर ती ट्वीट दाखयली जाल्यार धमकी दिल्या. आतां त्या प्रोटेस्टाचेरूय येता. फाटल्याच दिसांनी एक प्रोटेस्टूय जाल्लो हांगा पणजेन. एक प्रोटेस्ट हेंच्यांनीच केल्लो, बीजेपीच्याच लोकांनी केल्लो. हांव ते दुसऱ्या एका पार्टीच्या ऑपोजिशन पार्टीच्या ऑफिसा कडेन ते गेला. हांव तें नांव घेवपाक सोदना कित्याक म्हाका जाय की तेंच्यांनी ते उलयल्ले. ते कित्याक उलयना ते खबर ना म्हाका. पण ते त्या पार्टी कडेन गेल्ले आनी तेंच्यांनी त्या पार्टीच्या बॅनराचेर इंक मारलेली. सो हें हांव क्वेश्चन करपाक सोदता की इंक जेन्ना मारता ते कितें, ते तितून खंय गेली डिग्निटी आनी एथिक्स खंय गेले तुमचे? सो सिंपल. सो तो हे केले ते केले तूं गजाली सांगता पळय तो डायवर्ट करूं नाका तूं गजाल. तुमी धमकी दिल्या आनी ती धमकी प्रत्येक गोंयकारांक गेल्या आनी प्रत्येक गोंयकारांक ते मनाक लागलेली आसा ती धमकी. आतां तेजेर आनी एका हेजेर येता ट्विस्टिंग हेच्यो गजाली येता. बट ट्विस्ट करता आमकां ट्विस्ट करपाची गरज ना. ट्विस्ट करपाची गरज तुमकां आसा. कित्याक जेन्ना हे सगळे आमी म्हणटा पळय की अशें जालें, हे केलें ते केलें, तेंच्यांनी ट्रेस पास केलो. आतां हांव ट्रेस पासिंगाचेर येता की ट्विस्ट बीजेपी कशें करता पळय तें म्हाका तुमकां सांगपाक जाय. ट्रेस पास आमी करूं ना, कोणीच करूं ना. जे सगळे गोंयकार थंय जमलेले त्या गोंयकारान आमचो आमदारूय आसलो, बाकीचे लोक असले. तेन्ना तांकां अशें कळ्ळें की थंय सीएम थंय आसा म्हणून. सो ते थंय गेले, पण तांकां थंय पावच्या पयलींच कळ्ळें की भितर सीएम ना. सो तुमच्या भितर येवंक ना. ती बिल्डींग सगळी तुमची न्हू, तुमची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी न्हू, ती सगळी बिल्डींग तुमची ऑफिस न्हू. सो मातशी चिंतून उलया. ते स्टेअर केसूनच आसा, ते भितर वचूंकच ना. तुमी कित्याक भियेले? तुमी दार ओपन दवरपाक जाय आसलें, पळोवपाक जाय आसलें की भितर येता काय ना. ते आमकांय कळटा की कितें करपाक जाय आनी कितें ना ते आमच्या आमदाराक सारकें कळटा. सो बेश्टे नाका जाल्यार ट्विस्टिंग गेम करूं नाका. कोणी ट्रेस पासिंग करूंक ना. ट्रेस पासिंग केलें जाल्यार तुका जर दिसता ट्रेस पासिंग केलें जाल्यार सविस्तर कितें एथिकली तुमचें कितें बसता पळय तितून कंप्लेंट नाल्यार कितें सगळो सिस्टम तुमचो आसा, करा कंप्लेंट करा आनी पळया. ट्रेस पासिंग खंयच जावन सो ट्विस्ट तूं करूं नाका की ट्रेस पासिंग केली हें करून तूं ट्विस्ट करूंक सोदता पळय तें करूं नाका. कित्याक सिंपल धमकी तुवें दिल्या, धमकी तुमच्या ऑफिशियल हँडला वयल्यान येयल्या आनी धमकी तुमी ऑफिशियल हँडला वयल्यान सिंपल सगळ्या गोंयकारांक दिल्या. जे फुडले फावट आवाज उठयना चिता म्हणून सांगला, हें तुमी सांगला.